Fuddari, Chapter 3. जी राष्ट्रां सर्वेस्पराक उरूंक निर्मिलीं आनी जांचे उदेशी कानानकारांक कडेन झुजाचो अनुभव मेळूंक नासलो त्या सगळ्या इस्रायलकारांची परीक्षा करून निर्मिलें तीं हें इस्रायलाचे संस्थेक आदीं तरी शिकूंक पावूंक नान तांकां झुजाची विद्या शिकूंक सर्वेस्परान निर्मिलें. फिलिस्तांचे 5 सरदार आनी ते सगळे कानानकार, सिदोनकार आनी लेबनॉनाच्या दोंगराचेर बाल हेर्मोनाच्या दोंगरी प्रांतांत हमाथाच्या गोला पर्यान रावताले ते हितीत. इस्रायल पोरजे कोसाक लावंक आनी जे सर्वेस्परान मोइजेसा वरवीं तांच्या पुर्वजांक हुकूम दिल्ले ते पाळतात की ना तें पळोवंक तांकां संवय आसली. त्या भायर इस्रायलकार कानानितां, हितीतां, आमोरितां, पेरेजितां, हिवितां आनी जेबुजितां मोदें रावताले. ते तांच्या धुवांक लग्न करून घेताले आनी आपल्यो धुवो तांच्या पुतांक लग्न करूंक दिताले आनी तांच्या देवांची सेवा कोत्ताले. फुडाऱ्यांचो इतिहास. ओत्निएल. इस्रायलकारांनी सर्वेस्पराच्या दोळ्यां मुखार वायट तें केलें. ते सर्वेस्परा आपल्या देवाक विसरले आनी तांणी बालांची आनी आशेरांची सेवा केली. तेन्ना सर्वेस्पराचो राग इस्रायलाचेर पेटलो. ताणें तांकां कुशान रिशा थंय एदोमाच्या राजाचे आदीं केले आनी इस्रायलकार 8 वर्सां कुशान रिशा थंयमाचे गुलाम जाले. इस्रायलकारांनी सर्वेस्पराक बोब मारली आनी सर्वेस्परान तांकां एक तारोक उपजयलो. तो म्हणल्यार ओत्निएल, कालेबाच्या धाकट्या भावा केनाजाचो पूत. सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर आसलो. तो इस्रायलांत फुडारी जालो आनी झुजूंक भायर सरलो. सर्वेस्परान कुशान रिशा थंय एदोमाच्या राजाक ताच्या हातांत दिलो आनी कुशान रिशा थंयमाचेर तो जैतिवंत जालो. देसान 40 वर्सां सवस्काय आसली. उपरांत ओत्निएल केनाजाचो पूत मेलो. एहूद. इस्रायलकारांनी सर्वेस्पराच्या दोळ्यां मुखार वायट तें नव्यान केलें आनी सर्वेस्परान एग्लोम मोआबाच्या राजाक इस्रायलाचे आड घट केलो, कारण सर्वेस्परा उजीर वायट तें ते करीत आसले. आमोनितां आनी अमालेकितांच्या आदारान एग्लोनान इस्रायलितांचेर आक्रमण केलें, तांकां हारयलें आनी खाजूर माडांचें शार आपणा आदीं केलें. इस्रायलकार एग्लोन मोआबाच्या राजाच्या 18 वर्सां गुलाम जाले. इस्रायलकारांनी सर्वेस्पराक उलो मारलो तेन्ना सर्वेस्परान तांकां एक तारोक उपजयलो. तो बेंजामिनाच्या कुलाचो एहूद, जेराचो पूत. तो दावकुरो आसलो. इस्रायलकारांनी आपलो धोंड मोआबाच्या राजाक एग्लोनाक पावूंक ताका नेमलो. एहूदान दोनूय वाटांनी दार आसलोली 1.5 फूट लांब एक धार आसलोली 1.5 फूट लांब एक तलवार आपणाक केली आनी ती आंगोस्त्रा खाल आपल्या उजव्या जांगटाक लांबयली. ताणें धोंड मोआबाच्या राजाक एग्लोनाक भेटयलो. एग्लोन एकदम मोठो आसलो. धोंड घेतल्या उपरांत तो हाडलोल्यांक एहूदान परत धाडले. पूण गिलगाल आसलोल्या मुर्त्यांशी पावना फुडें तो परत गेलो आनी म्हणलें, राजा, हांवें तुका एक गुपीत संदेश दिवचो आसा. उगी रावात अशें राजान म्हणलें तेन्ना सगळे ताचे सेवक कोड सरले.
एहूद ताचे सोशी गेलो. तो एकलोच आपल्या खासगी थंड वयल्या कुडांत बसून आसलो. एहूदान ताका म्हणलें, राजा, देवाचो एक संदेश तुका दिवंक म्हजे लागीं आसा. राजा आपले कोदेली वेलो रोखडोच उठलो. तेन्ना एहूदान दाव्या हातान आपल्या उजव्या जांगड्याचेर लांबयलोली ती तलवार भायर काडली आनी एग्लोनाच्या पोटांत तोपली. तलवारीची मूठ तलवारी सयत भितर गेली आनी चोरबेंत रिगली. एहूदाच्यान ती तलवार आपले कुडींतली आनीक भायर काडूंक जाली ना. वयल्या कुडाची दारां धांपलीं आनी ती बंद केल्या उपरांत तो भायर सरून गेलो. एहूद गेल्या उपरांत सेवक आयले आनी तांणी पळयलें. वयल्या कुडाचीं दारां खिळ्यो घालून बंद केल्लीं आसलीं. तांणी अशें चिंतलें, घोडेक थंड कुडाचे भितरले वाटेन तो भायर बसला जायत. ते थंय रावन रावन गडबडाक सांपडले. तरी तो उंचल्या कुडाचो दार उगडिनासलो. शेगीन तांणी चावी घेतली आनी दार उगडलें. थंय मरून पडलोलो तांचो धोनी जमनीर आसलो. इतल्या म्हणसर एहूदान पळापळ काडली आनी मुर्त्यांचे वाटेंतल्यान वचून सेईरा गांवांत शरणा गेलो. थंय पावना फुडें ताणें एफ्रायमाच्या दोंगरी सोड्यार थावन शींग वाजयलें आनी ताका आपणा फुडें घेवन इस्रायलकार दोंगरार थावन देंवून आयले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, म्हजे फाटल्यान येयात, कारण सोर्वेस्परान तुमच्या दुस्माना मोआबाक तुमच्या हातांत दिला. म्हणटच तांणी ताचो पाttlav केलो. मोआबाक उतरूंक जॉर्डन नदीचे पार आपल्या ताब्यांत केले आनी कोणाकूच ते उतरूंक दिले नात. त्या समयार तरवारीन मोआबाच्या सुमार 10,000 मजबूत आनी झुजांत घडलोले मनीस तांणी मारून उडयले आनी एकलो पर्यान सुटलो ना. त्या दिसा इस्रायलान मोआबाक हारयलो आनी देसाक 80 वर्सां सवस्थाय मेळ्ळी. शामगार. ताचे फाटल्यान अनाताचो पूत शामगार आयलो. ताणें बैलांक आंबुडपाच्या कोंक्यान 600 फिलिस्तीनीकारांचो नास केलो. तोय इस्रायलाचो एक तारोक. देवाचें उतर हें.